सप्टेंबरात काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीची सभापती मुखार 3 महिने उपरांत याचिका। हे आदी 2 वैयक्तिक याचिका। खुनाची ख्यास्त चुकोवंक 15 वर्सां नांव बदलून बंगालांत रावपी भाटल्यांतलो आरोपी जॅक्सनाक गोंय पुलिसांनी उखल्लो। 2005 आल्तीनच्या गॉडविनाक करंजाळीत तोपून मारिल्लो। मोपा एअरपोर्टार इंडिगो एअरलायन्साच्यो फ्लायटी जाहीर। दिसाक 12, सप्तकांत 168 फ्लायटी 5 जानेर 2023 सावन बुकींग। ओमान एराचे मोपा एअरपोर्टार स्लॉट बुकींग। फोंड्या नगराध्यक्ष रितेश रवी नायकच 8 नगरसेवकांनी घाल्लो अविश्वास थाराव भायर। थाराव घालपी नगरसेवकांनी बसकेक मारली कूस। 8तलो एकलो घुंवलो। पेडणे 3 पंचायतीचे वेंचणुकेक मतदान। कासारवाडे, हरण, चांदेल, हर्सापूर उमेदवारांचो फुडार सील। डिलिमिटेशन आरक्षणा वेल्यान उमेदवार गेल्ले कोर्टांत। मतमेजणी 11 डिसेंबराक। आयुष हॉस्पिटलांत चडशे जॉब थळाव्यांक लोक परत आपल्याक वेचून हाडटले। दुबाव धरपाची गरज ना। हॉस्पिटलाच्या कामाचे पळोवणेक गेल्ले कडेन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो। धारगळे काजूच्या दोंगराक उजो। धारगळे वाठारांत दर वर्सा काजूचो सीझन तेंकलो काय दोंगर लासपाच्यो घडणुको। तेवटेन वेर्ना आयडीसीत स्क्रॅपयार्ड जळून काबार। बेळगांव थंड, कांयच इशू ना, भिवपाची गरज ना। बेळगांवचो पोलीस आयुक्त प्रुडंटा कडेन उलयलो। पोलीस बंदोबस्त कडक, चेकपोस्टार नाकाबंदी। एसटी येरादारी परत सुरू। मनशा कडेन जोडूंक लोकोत्सव केंद्रबिंदू। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री आमदारांचे हजेरेंत पैंगीणी 3 दिसांचो लोकोत्सव दबाज्यान सुरू। तोरशा हायवेचेर एक्सिडेंट। सोरो घेवन वचपी ट्रक वलतार परतलो। ड्रायव्हराक मातसो मार लागला। ड्रायव्हर टायट। ट्रक वतालो हरियाणा। चवकशी चल्ल्या।